नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। म्हादय आंदोलन आक्रमक 2-1 वरा नॅशनल हायवे परवरे ब्लॉक विजय रोहन फुडे आंदोलकांक बाबा पुता करूक बाबू आंदोलक म्हणटा शिष्टमंडळ प्रधानमंत्र्याकडेन वरात जावडेकरांची फोटो सेशन नाका। HSRPचो गोंधळ म्हणटा ते लूट आणि स्कॅम वता थंय लोकांचे हुमकळे आप म्हणटा दिल्ली गुजराताची देख घेयात रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करात। भ्रष्टाचाराच्या तणावा उपरांत मडगावचे सेंटर बेमुजत बंद। अडकल्ले बोटींतल्यान नाफ्ता शिफ्टिंग ऑपरेशन शेनवारच्यान मुख्यमंत्र्याची रिव्ह्यू बसका। दुसरे वटेन महावादळ खर पावस आनी दर्यांत खराब हवामानाची हवामान खात्याची शिटकावणी। चवथ जाली, दिवाळी जाली, हुवारग्रस्त शेतकारांक लुकसाण भरपायेचे नाव ना। मंत्री सांगता एकार एक आकडे लुकसाण भरपायेचेर जाप ना। गोयच्या शेतकारांक खंय केंद्राच्यो स्किमी। भारताची अर्थव्यवस्था लागली कोसळूक। मोदी सरकार नोकऱ्यो अच्छे दिनाचेर जाप काडिना। RBI IMFूय उक्तायता अर्थव्यवस्थेचेर हुस्को। सरकार लोकांक करूक सोदता पिशें। यूकेचो मूळ गोंयकार वंशाचो खासदार कीथ वाझाक यूकेच्या संसदेंतल्यान केलो 6 म्हयन्यां खातीर निलंबीत। दादल्याची शिंदळकी कोकेन सप्लाय डेलाचे स्ट्रिंग ऑपरेशनात वाझ दोशी। पद्मश्री फादर रुमाल डिसोज 93 वर्सांचेर संवसाराक अंतरलो। गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाचो संस्थापक वांगडी आयतारा परवरे होली फॅमिली चर्चीत निमाणे संस्कार। आणि राही नावेलकार एशिया कपा खातीर भारतीय बेसबॉल टीमीत लग्ना उपरांत सुद्धा बेसबॉलात राहीन घडयली कारकीर्द। बायला खेळगड्यांक राहीची देख। बीजेपी सरकारान म्हादय आनी गोंयकारांचो विश्वासघात केला म्हूण गोवा प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाचे आंदोलकांनी परवरे हायवे आडायलो। 2-1 वरा हे रस्तो रोखोवचे फुडारपण करूक विजय सरदेसाय आनी रोहन खंवटे पावले। सरकारान आंदोलकांक तोंड दाखोवक बाबू कवळेकराक फुडें केलो। बाबूक निवेदन दिवन आंदोलकांनी रास्ता रोको फाटीं घेतलो। विजय म्हणटा सर्वपक्षी शिष्टमंडळ प्रधानमंत्र्याकडेन वरात जावडेकराकडेन फोटो सेशनां नाका। Delegation is an eyewash. All party delegation is going to the same person who has given the EC to the diversion in the project of Kalsa Banduri in the name of drinking water project. This is a eyewash. I will go for the thing so that to prove I'm not going with government money. सरकारच्या टिकेटीन बी वचना आमी आमचे पैशांनी वतात इतल्या खातीर वतात थंय हे खरें कितें उलयता तें पळोवपाक काय हे थंय वचून उरिल्ले आहा तें गोंय विकता काय म्हण पळोवंक ते चॅक करून आमी थंय वचपाचें आहा। आमकां अनकोऑपरेटीव म्हणून दाखोवपाचें ना। वी वॉन्ट टू कोऑपरेट विथ द गव्हर्मेंट but the government seems to be not caring for Goa. If he cannot get an appointment with the Prime Minister, should resign. Very clear. Third, I would request all the political parties not to go on an all-party delegation to meet Zavadekar because he is the fellow who issued a letter. CM should resign or take an appointment with Prime Minister. Along with, then he can call all his Zavadekar, बाकीचे कोण आसा ते. Not to make fun of Goa. Hardly photo काढला आणि सांगलो की आनी एक आमी केल्या ट्राय मारली काय ट्राय ना कसली ट्राय तुमचोच सरकारचं हांगाच सरकार तुमचोच कसली ट्राय न्ही लेट देम बी क्लियर ऑन दीस फकाणां करपाची पुरो आली आमी मेमोरेंडम दिता जातून आमी म्हटलेलें आसा की गोवा गव्हर्मेंटान वॉटर पॉलिसी करची नंबर 1 गोवा गव्हर्मेंटान म्हादयचो मास्टर प्लॅन करचो नंबर 2 आनी गोवा गव्हर्मेंटान केंद्र सरकारा कडेन उलोवन इमिजिएटली जे EC क्लियरन्स दिल्ले आसा ते रिवोक करचे आणि जर रिवोक करपाची कापास्ताद आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन ना जाल्यार इमिजिएटली मुख्यमंत्र्यान आणि सगळ्या मिनिस्टरान ह्या कॅबिनेटांतल्यान रिजायन करचे अशें मेमोरेंडम
करपाचें जाल्यार प्रधानमंत्र्या कडेन, सगळें कर्म केलां त्या पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरा कडेन शिष्टमंडळ कित्याक काय म्हूण प्रस्न. दिगंबर कामत म्हणटात, जर सगळे पक्ष वता जाल्यार दिल्ली वचपाक हरकत ना, आपाचो शिष्टमंडळ व्हरूंक विरोध. ताणें एक स्टेटमेंट केला की सेशनाची गरज ना, बट आय वील लीड ए ऑल पार्टी डेलिगेशनाची. दॅट इज ऑल रायट फॉर द गव्हर्मेंट टू टेक इट फॉरवर्ड. तुम्ही वयतले आय वील कन्सल्ट माय पार्टी. आज दनपारां हांव पार्टीचे प्रेसिडेंटाक बी उलयतलो, ताजे कडेन उलयतलो, आनी देन आय वील कन्वे माय. सगळे जाण वता जाल्यार वील ऑल्सो. आयज चीफ मिनिस्टरान म्हादय प्रश्नाचेर नितळ सारकें उत्तर गोंयकारांक दिवपाची गरज आसा. हें उदक आमी वळोवंक दिवचें ना हें सरळ सांगपाचें आसा. आनी आपल्या जे मंत्र्यांनी सेंटर कॅबिनेट मंत्र्यांनी जे उतर दिल्लें आसा जावं जो आपलो एक तेन्ना ट्वीट केल्लो आसा ताजो निशेध करपाची गरज आसा. मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद. गोंय एक वेगळ्या हेजेर पावला की हे डिस्ट्रॉय करपाक सोदतात म्हादयचे मार्फत. सो आयज आमची आवय जिका म्हणटात, जिका आमी लायफलायन म्हणटात, जें आमचें जीवन आसा तें जीवन गोंय सांबाळपा खातीर गरजेचें, आनी तेजी सुरवात आयज आमी ह्या पेडणेच्या महालांतल्यान सुरू करतात. आनी पेडणेचो महालाचो जाका आशिर्वाद मेळटा, म्हाका दिसता गोंय सालबार करपाची जे आमचे आयज फुडाकार घेतल्यात तांकां पेडणेचो आमकां आशिर्वाद मेळटलो. आनी म्हाका खात्री आसा जें कितें आमी पेडणे साकून सुरू केलां तें केन्नाच फेल जाल्लें ना. आनी आयज जी आमी चळवळ हांगसरल्यान सुरू करतात ती चळवळ आमी सक्सेसफूल जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीच्या नांवान स्कॅम चल्ला. वता वता थंय लोकांचे हुमकळे. आम आदमी पार्टीचो आरोप. नंबर प्लेटीचो प्रेसूय देमायज. दिल्लीचो HSRP प्रेस सांगून एल्विस गोमसान सावंत सरकाराचो कारभार एक्सपोज केलो. एकूच कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक काय म्हूण आपाचो प्रस्न. HSRPंक खंय ऑनलायन रजिस्ट्रेशन सुरू करचें. ते वटेन मडगांवां ब्रेस्तारांत तणाव जाल्या उपरांत थंयचें सेंटरूच बंद. लोक फावटी मारून मारून चल्ले. आतां हांव आयज परतो येयल्यार थिंगा बोर्ड मारून दवरला की तेणी हें केलें म्हण स्टॉप म्हण आतां नंबर प्लेटी हेंचे. पण आतां ते केन्ना स्टार्ट करतले कितें करतले ते मातशें लोकांक तेणी इन्फॉर्म करपा जाय. कित्याक कितलो लोक पळय आतां हें परतो केले. सो ते घालपाच्यो काय कितें तें कितें सगळें करेक्ट कितें आहा तो तेणी डिसिजन घेवन हें करपा जाय न्ही. केन्ना स्टार्ट जाता तें सांग. केदो स्टार्ट जाता तें आतां सांगलें ना तेणी. सो मेन आमकां केन्ना स्टार्ट जाता तें सांगपा जाय हेणी. हे लोकांक त्रास जाता हे पळय जाणटे लोक कोण येताय कोण हें येताय कोण लीव काडून येताय आनी हें पळय हें करून येता हिंगा तेका लागून. दिगंबर कामतीचे काँग्रेस सरकार आसतनाय HSRPचे खंय स्कॅम जाल्ले. नंबर प्लेटींग ऑनलायन रजिस्ट्रेशन सुरू करचें म्हूण आप मागता. दिल्ली राज्यान गेल्यार तुमकां क्लियर कट कळटलें. इवन गुजराताक सुद्दां कळटलें कितल्या वेंडरांक अशें परमिशन दिल्लें आहा. आतां हांगा कशें लुट्टा तेंय सांगता. दिल्ली राज्यान एक 2 व्हिलराक 69 रुपीज पर HSRP. हांगा 155. 3 व्हिलर म्हणजे ऑटो रिक्षा जे आसा तांकां 86 रुपीज 86. हांगा 203. 213 4 व्हिलराक. प्लेट हांगा 332 आनी हेवी व्हेकलांक थंय 220. हांगा 332 आनी फिटमेंट चार्जीस आनी एक्स्ट्रा एकूय पयसो ना. हांगा फक्त आतां लूटमार परत करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. एज युजल जशें शिन्मीत उश ह्या कंपनीन जाल्लें आनी सांगता की तुमी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करा, ऑनलायन एप्लिकेशन घेया, अशी सेंटरां उगडा. तुमचे कडेन 100 पडलेले आहा गोंय गव्हर्मेंट ऑफिसीस. खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसाक परवानगी दिया, नाजाल्यार हे केओस वाडटले आनी करप्शनूय चड वाडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अडकल्ले बोटींतल्यान नाफ्ता शिफ्टिंगाचें काम शेनवारच्यान सुरू म्हूण मुख्यमंत्री सांगता खरें. मात दुसरे वटेन अरबी दर्यांत महा चक्रीवादळ खर जाल्ल्यान गोंय महाराष्ट्रांत फुडल्या 24 वरांत पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. नुस्तेमारांकूय दर्यांत वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी. नाफ्ता पंपिंग ऑपरेशन दर्यांतल्या हवामानाचेर निबून. पंपिंगाक 4 ते 5 दीस लागतले म्हूण मुख्यमंत्री MPT बरोबर जाल्ले रिव्ह्यू बसके उपरांत उलयलो. इलेक्ट्रॉनिक हायड्रोपंप जो आसा पळय तो अवेलेबल केला ऑलरेडी आनी वीच वील बी द माउंटेड ऑन अनदर बार्ज. आनी तो सायडीक आसतलो म्हणजे त्या शिपाच्या. तातूंतल्यान आमी नाफ्ता जो आसा त्या इलेक्ट्रॉनीक हायड्रोपंपांतल्यान काडून दुसरो जो नाफ्ता कॅरींग करपा खातीर जी टँक बार्स अवेलेबल केल्या तितून घालतले. ताच्यान एक्चुअल काम जें आसा हें सुरू करतले. पण आमकां कॉन्फिडंट आसा हर तरेन एक्सपर्ट हाडून ताची बाकीची जी प्रक्रिया कंप्लीट करपाक जाय पळय ती केल्या. ताका खात्री आसा की परवाच्यान वेवस्थीत तें सुरू जातलें. बरी गजाल एक म्हणजे अजून सुद्दां ती शीप जी आसा पळय न्ही खंयसरूच लिकेज डॅमेज कांयच ना. त्या खातीर आयजूय बी परत एकदां इन्स्पेक्ट करून ती शीप ही भायरसून पळयल्या. ताजोय ऑलरेडी
बाकीची सगळी जी आसा पळय ही कंडिशन ओके आसा. त्या खातीर आमकां खात्री आसा कसलोच धोका नासतना आमी परवा पर्यंत नाफ्टा दुसऱ्या वेसेलांत ट्रान्सफर करपाचें काम जें आसा सुरू जातलें. जी नाफ्टा कॅरी करपा खातीर सुद्दां तेंच्यांनी ज्या दुसऱ्या एका ओनराक नाफ्टा दिला तांची शीप जी आसा ती ऑलरेडी येता. ती शीप जी आसा तो पर्यंत आयतार पर्यंत पावतली. नंतर 4 दिसांनी कंप्लीट जाता. पॉसिबल आसा गरज. ओके. आडकल्ल्या बोटींतल्यान नाफ्ता शिफ्टिंगाचें काम शेनवार मेरेन सुरू जावं येता म्हूण सरकार सांगता. मात दुसरे वटेन अरबी दर्यांत महा चक्रीवादळ खर जाल्ल्यान गोंय महाराष्ट्रात फुडल्या 24 वरांत पावसाची शक्यताय वाडल्या. चवथ जाली आनी दिवाळी जाली. चवथी कडेन आयिल्ल्या 2 मोठ्या वादळ आनी हुंवारांत शेतकारांची भरिल्ली शेतां भाटां अयन उत्पन्नाचे वेळार हुमटून बुडून कुसून काबार. 7,500 शेतकारांक 10 ते 12 कोटींचो फटको. पयले फावट शेत भाटकारांक 9 कोटी, हे फावट सुमार 2 कोटी. शेतकी मंत्री बाबू एक आंकडे सांगीत आसा. शेतकारांच्या हातार कांयच पडना. लुकसाण भरपाय कडेक दवरून मोदी सरकाराच्यो स्किमी दाखोवंक सुरू. पयलीं जेन्ना आमकां लॉस जाले सुरवातेक ते फार्मर शेतकरी आसले 6,336 6,336 आनी अरावंड 2,000 हेक्टर जमीन लुकसाणा भितर येयल्ली पयलींच्या फावटी. तातूंत भितर काही लोकांक आमी पयलीं दिल्ले आसा. अरावंड 9 करोड एमावंट जाता. अरावंड 9 करोड ना सगळें दिलना म्हळ्यार आतां दितले. म्हणजे पॅडी बी आसा ते आमी आतां जे डिटेल फॉर्मेलिटी कंप्लीट जाल्ली आसा त्या दिवपाक आसता. काही प्रमाणे केळीचे आमी पयलीं दिले, बाकीचे आतां दिवपाचे आसा. केळीचो फक्त केल्लो आसा आनी तो फर्स्ट दिला तो 94 लॅक्स दिला आमी. जे केळीचो दिल्लो तो 94 लॅक्स दिल्लो आहा. दुसरी आतां जे जाला ते नंबर ऑफ फार्मर्स अरावंड 1,000 एकरां आसात आनी एरिया अरावंड 500 हेक्टर आनी लॉस 1.5 ते 2 कोटी. ते अजून एक्चुअल सारको फिगर येयलो ना कित्याक अजून चालू आसा. 3,500 हेक्टर म्हणजे सरासरी 2,500 ते 3,000 किलो पर हेक्टर आमी जर प्रोडक्शन जर धरलें जाल्यार 3,000 इंटू 3,000 हेक्टर इतली सादारण हे कमी जातली आनी दॅट इज इट. म्हणजे प्रोडक्शनाक मार बऱ्यापैकी बसलो हें तर आसाच. आतां एक्चुअल एसेसमेंट मागीर जातलें. परत आमी जेन्ना टोटल हार्वेस्टींग बीन जेन्ना जातलें आमचे कडेन बिलां येतली पॅडी सपोर्ट प्रायसाची बिलां जेन्ना येतली तेन्ना मागीर आमकां ती तफावत जी आसा ती कळटली. शेतकारांक केंद्राच्यो स्किमी सांगूंक खंय 5 नोव्हेंबराक शेतकी खात्यान तालुको पावड्यार विभागीय शेतकी कचेऱ्यांच्या सुवातींनी कॅम्प दवरल्यात. शेतकारांनी आधार कार्ड आनी कृषी कार्ड घेवन वचपाचे. 5 तारीख जे आमी आसा आमच्या ऑफिसांक खास करून JDO ऑफिसांक प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी जे 6,000 रुपया दर म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याक दिवप जाता आनी दर 4 म्हयन्यान तांकां 2,000 अशें दिवप जातात. आनी तेजे खातीर सगळे शेतकऱ्यांनी तेंची नोंदणी जावची. सगळ्यांनी येवन आपलें रजिस्ट्रेशन करचें. 38 आउट ऑफ 38,000 21,000 ह्या स्किमी बद्दल एलिजिबल आसात. बाकीचे काही गव्हर्मेंट सर्वंट किंवा ते एलिजिबल ना. 21,000 आसात आनी 21,000 भितर फक्त 6,875 लोकांनी आज पर्यंत तेची नोंदणी जाल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी तुळशीदास च्यारी. देशाची अर्थवेवस्था कोसळूंक लागल्या. मात सरकार सगळें बरें चल्लां कशें भासून लोकांक पिशें करूंक सोदता. नोकरी आनी अच्छे दिनाचेर मोदी सरकारान हालीं उलोवपूय बंद केला. RBI आनी IMF सारकेल्यो संवसारीक संस्था सुद्दां भारताचे अर्थवेवस्थेचे वाडीचेर हुस्को उक्तायतात. मात सरकार सगळें बरे भशेन चल्लां कशें भासूंक सोदता. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय म्हणयारो संजय झान पणजे काँग्रेस हावजात मिडिया मुखार अर्थवेवस्थेचे दशेचेर एक आंकडेच मारले. How would one like to describe the current state of the Indian economy? It is like trying to skydive from a height of 36,000 feet above sea level without a parachute. Basically, the Indian economy is on a free fall. We are on a high free fall. And we all know what the conclusion can be if you're jumping from a height of 36,000 feet above sea level and you're not accompanied by a parachute. There is a serious crisis before the Indian economy. Let us not even make the mistake of trying to
to undermine the criticality of our current economic circumstances. Now, I'll come down and give you a couple of hard economic realities that will confirm how serious the situation is. Let's look at today's headline. Today's headline is that the core sector output in India, the core sector comprises of coal, it comprises of crude oil, it comprises of cement, steel, electricity, natural gas. The core sector output in India is down. In the month of September, it has actually gone negative by 5.2%. It shrunk by 5.2%. A 5.2 contraction in percentage terms makes it the worst ever in the last 19 months. So you are talking about a real Herculean fall. There's been a real Herculean fall of the Indian economy. Please also remember that the RBI is not the only body that has said that India's economy is going to struggle. Even the World Bank, the International Monetary Fund, rating agencies like the Fitch have said that India has to lower its economic forecast. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. युकेचो मूळ गोंयकार वंशाचो खासदार कीथ वाझ युके संसदेंतल्यान 6 म्हयने निलंबीत. दादल्यांचे शिंदळकी रॅकेटांत तो दोशी. ते शिवाय त्या शिंदळकी डिलांत आपली वळख बदलून कोकेन ड्रग्स सप्लाय करपाचो डील करतना तो स्ट्रिंग ऑपरेशनांत सांपडला. युकेत 12 डिसेंबराक जावपा आशिल्ल्या सार्वत्रिक वेंचणुकेंत वाझाक लेबर पक्षाची उमेदवारी मेळटली काय ना ताचेर आतां प्रस्नचिन्ह. मालीम जेटी विशीं जें कितें आसा ते प्रस्न रोखडेच जाग्यार घालतले. जेटीचें ड्रेजिंग करतले म्हूण मंत्री फिलीप नेरी सांगता. माली जेटी विशीं इश्यूचेर चर्चा करूंक आमदार रोहन खंवटे, ग्लेन टिकलो, निलकंठ हळर्णकार, थंयचे नुस्तेमार आनी सरपंच मंत्री फिलीप नेरीक मेळ्ळे. Follow-up meeting had these issues which were already on the agenda, which were related to the expansion of the jetty, which was related to the issues which 5 of our traditional fishermen जे boxancho issue this महिने वर्ष चालू आसा. Promises in the past of the retail along with the panchayat and garbage management, a couple of issues which we have discussed. Malim comes under Purvarin, and as Paradipran Sarpanch, he also had some issues which I think has been highlighted, and they have promised to resolve this by the next meeting. Resolve झाले आसा and सांगले ते परमनंट बाकीचे expansion grievances all that honorable minister has taken forward, and we are hopeful because हो विषय from the first tenor of mine now the second tenor विषय काढीत आसा. accordingly process started and side inspection केले. आता तांकां हांगा हाडून मिटींग घेतली आनी मिटींग पॉझिटिव्ह जाली आनी सो दोनूय एग्री जाला आनी दिसांनी थोड्या दिसांनी ते बेगीन सिटींग करतले आनी फायनलायज केलें. पेन दे फ्रांक पंचायतीचो खंय सुमार 2 कोटींचो ऑक्ट्रॉय आडकला. मंत्री म्हणटात जेटीचे ड्रेजिंग जावंक जाय. आमकां आतां पळय ऑक्ट्रॉय म्हणजे 2 वर्सांची ऑक्ट्रॉय येवपाची आसा अजुनूय. सद्या आमच्या बजेटान आमकां कांयच पयसो ना आमचे पंचायतीक. डेव्हलपमेंट करतलो जाल्यार कांय एक आमचे कडेन सद्या आमचे पोजिशन बरें ना. सो एकटो एक समज 2 कोटी जवळ जर येवपाचे आहा ते जर ऑक्ट्रॉय जर आमकां मेळत जाल्यार आमची खुबशीं कामां जातलीं. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेणें आपले पर्सनल इन्फ्लुएन्स यूज करून मातशें हें काम आमचें करचें. थँक्यू. आनी सगळे एक कन्सेन्ससाचेर येयल्ले आसा की हे बारीक बारीक इश्यू आसा ते आमचे भितर रिजॉल्व करपाक आनी काय नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमचे सगळे जाग्यार उरतले. आनी तेची एक डिमांड आसा आमचे फिशींग कम्युनिटीचे सोसायटीचे की ड्रेजिंग म्हणजे आमची जी मोठो प्रोजेक्ट एक्सटेंशन ऑफ जेटी थिंगा फावो तें ड्रेजिंग जावपाक कित्याक ते जेटीचो पर्पज हॅज टू बी सॉल्व. जेटी बांदली आनी तांकां तरी डेप्थ मेळ्ळा सो तिचेर बी भितर रावपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पद्मश्री फादर रोमाल्ड डिसोज आज सकाळी संवसाराक अंतरलो. 93 वर्सांचेर पर्वरी जेजुईस्ट हावजांत तांकां मरण आयलें. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाचो तो संस्थापक वांगडी आशिल्लो. आयतारा पर्वरी होली फॅमिली चर्चींत 3:30 सुमार ताचे कुडीचेर निमाणे संस्कार जातले. I know Father Romuald for the past 50 years. To Goa, he
came to retire in Goa at the age of 67, and he started the Goa Institute of Management, which is grown into a wonderful institute for management education that is the best in Goa and among the 20 best in the country. The Goa Institute of Management was started by Father Romuald in 1992 and celebrated its silver jubilee very recently last year. Father Romuald was a man of great vision and was involved in education and in religious activities. As a credit to the institute and to Father Romuald, we are running the PGDM course, a course and for this there are 480 students. साखळे जाता त्या वर्सुकी त्रिपुरारी पुनवेच्या उत्सवात हे वर्सा थर्माकोल आणि प्लास्टिकाचे बोटींक बंदी कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगला. तशेंच ते सुवातेर लोकांक रावपाची वेवस्था करपाचे नजरेन थंय कांय गजाली करपाचो एक खात्याचो विचार चल्ला. विठ्ठलपूर साखळी हांगसर आमी त्रिपुरा पौर्णिमा हाका राज्य मान्यताय मेळिल्ली आसा आणि डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर त्याच प्रमाणे आमचे टुरिझम कॉर्पोरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम हो ग्रँड स्केलीचेर आमी त्रिपुरा पौर्णिमा साजरी करतात इन एसोसिएशन विथ द दीपोत्सव समिती साखळी. आणि ह्या संदर्भात आमची प्रिपरेटरी आजची मिटींग आशिल्ली. आमी मुखावेले 10-15 वर्सां जर विचार जर करीत जाल्यार हो जो आज 5 ते 6 हजार लोक जे एकाच बरोबर ते आपली अटेंडन्स लायतात तो म्हाका दिसता आनी नेक्स्ट आफ्टर 5 to 10 years म्हाका दिसता 15,000 पर्यंत पावतलो. पूण लोकांक आमकां रावपा खातीर थंय आमकां अरेंजमेंट करपाक जाय. त्या संदर्भानूय एक चर्चेक आयिल्लो आसा. बोट कॉम्पिटिशन आमी घेतात त्या निमित्तान आनी अंदूचो आमचो एक मुख्य थीम आसा आनी एक की पर्यावरण दृश्टिकोनांतल्यान खंयच्याच बोट जे कॉम्पिटिशनाक जे भाग जे घेणारे आसात तेंच्यांनी प्लास्टिकाचो आनी थर्मोकोलाचो यूज न करचो अशें आमी प्रायमरी तातूंत भितर एक रुल्स एंड रेग्युलेशनाक आमी थोडेसो अमेंडमेंट घाल्लो आसा. कॉर्पोरेशन बँक आणि दक्षता खात्यान मानवी साखळी करून लोकांमदी जागृताय केली. पणजे रॅली जाली. कॉर्पोरेशन बँकेच्या पणजेच्या शाखेबरोबर बाकीच्यो ब्रांची वांटेकार जाल्ल्यो. Hi, I'm Abhishek from Goa General Office, Manager Marketing. As a part of Vigilance Awareness Week, our Goa Zone conducted walkathon and human chain with participation of the directors of Vigilance, Mr. Snehal, and the Union Bank, the regional head, the Andhra Bank, and all the blind associations of Goa. It also participated by all the nearby Corporation Bank branches. गोंयांत बायलो प्लेयर लग्ना उपरांत रोखड्योच खेळामळावेल्यान संन्यास घेतात. मात राही रुपेश नावेलकारान हाका फाटो दिला. लग्ना उपरांतूय तिणें आपलो खेळ चालू दवरला. राहीक एक चलोय आसा. राही आतां तिसरे खेप भारताचे बेसबॉल टीमीत एशिया कपा खातीर सिलेक्ट जाल्या. तिची जिद्द आनी बेसबॉला खातीर मोग हेर बायला प्लेयरांक देख दिवपा सारको. म्हाज्या आवय बापायन म्हाका खूब हेल्प केला. तूं चेडू कित्याक वचनाका, कित्याक वयता बेसबॉलाक अशें केन्नाच म्हणलेलें ना. ती सदांच म्हाका एनकरेजमेंट करताली की तूं चल, बाकी सगळें आमी पळयता. तसोच म्हाज्या घोवानूय म्हाका खूब सपोर्ट केला. आतां भुरगो जावन सुद्दां तो म्हाका म्हणटालो तूं चल, आपूण भुरग्याक पळयता. केन्नाच म्हाका तूं कित्याक वयता, घर सांबाळ, भुरग्याक सांबाळ अशें म्हणलेलें ना. हांवें 2 फावटी इंडिया रिप्रेझेंट केल्या. एकदां हांव जपानाक वचोन येयला वर्ल्ड कपाक आनी सेकेंड म्हणल्यार हांव LG कपाक वचोन येयला आनी तेन्ना हांव कॅप्टन आसलेलें. हेच्या पयलीं हांवें गोंयान गोवा खूब फावटी रिप्रेझेंट केला. तितून म्हाका 9 गोल्ड मेडल्स, 4 सिल्वर मेडल्स आनी 3 ब्रॉन्झ मेडल्स मेळिल्ली आसा. आनी तितून हांव पिचींग करतालें.
म्हाका खूब फावटी बेस्ट पिक्चर म्हणूनय अवॉर्ड मेळ्ळेलो आसा. म्हाजो जो हेड कोच आहा तो दिलीप नायक, तो आमच्या स्कुलाचो PE टिचर. हांव ज्या स्कुलान शिकला विवेकानंद विद्यालय बोरी, थंयचो PE टिचर. ताका लागून हांव बेजबॉलान पावलें. सेकेंड म्हणल्यार माय सिस्टर कविता गावडे, तेवूय SAG कोच. तें बरें पयलींच्यान एक 10 वर्सां पयलींच्यान बेजबॉल खेळटा आनी ताका लागून म्हाकाय बी बेजबॉलाची आवड जाली आनी हांव बेजबॉलान पावलें. आतां हांव सद्या सेकेंड एशिया कप बेजबॉल चॅम्पियनशीप इंडियेक रिप्रेझेंट करता. तो टुर्नामेंट जंक्शन चायना हांगा 9 to 15 नोव्हेंबर ह्या डेटीन जातलो. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.